माय गोवा नेटवर्कचे वतीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात मन कोंकणीचो 5वो एपिसोड। हांव मेघन डिसूजा ह्या कार्यावळीचे होस्ट तुमचे खातीर आयज 3 नव्यो म्हणी घेवन आयला। ह्या 3 नव्या म्हणींच्यो 3 नव्यो जापो आनी तांचे 3 नवे वेगवेगळे अर्थ। चला तर लोकां बरोबर चर्चा करूया आनी ह्या म्हणींचो अर्थ जाणून घेवया। हातरून पळोवन डॅश। नाही कोण परत सांग। हातरून पळोवन डॅश। निजोंग कशें दिसता? हातरून पळोवन न्हिदोंक कशें दिसता? आय डोंट नो। हातरून पळोवन पाय पसरप। पाय पसरचे। हातून पळोवन पाय सोडपाचे। हातरून पळोवन पाय पसरा। हातरून पळोवन पाय पसरप। ओके, हातरून पळोवन पाय सोडपाचे, हातरून पळोवन पाय पसरा सारक्यो जापो आसल्यो। ह्या म्हणीचो अर्थ कितें? म्हणजे हे गो, कोण आहा गरीब आहा बी तो कितें करता, कोण श्रीमंत आहा कितें उलयता, कित्याक हे हातरून सोडून पाय सोडूंक जाय। हातरून पळोवन बशेंच कित्याक हें करता, व्हडले व्हडले उलयता हें म्हणपाचें म्हण आहा। पाय पसरपाचे सारकी जाप। तुजे कडेन जर ते काम जातलें जावं ते तुका जर पोसपाची ताकद आल्या ते तूं सांबाळपाचें, नाजाल्यार बेश्टे तूं लोकांक आश्वासनां दिवपाची ना। पाय पसरप सारकी जाप आसा। हातरून पळोवन पाय पसरप। तुमच्यो आनीक जापो आसात? हातरून पळोवन पाय पसरप ह्या म्हणीचो अर्थ कितें? तुजे कडेन कितले आसा ते पळय आनी काम कर। सारकी जाप आसा। हय, आमचे कडेन कितें आसा आनी कितलें आसा तें पळोवपान प्रसंग पळय आनी मागीर ते तरेन वागप अशे तरेन। शिता फुडें डॅश। चिता फुडें डॅश। शिता फुडें डॅश। कडी रोस भाजी। कडी मीठ न्हू। सारकी आसा। शिता फुडें मीठ। तुमी पुराय करपाक शकतात वाक्य? हां कितें तरी इनकम्प्लीट आसा। खबर ना हांव काय कितें सांगू? मीठ। कंप्लीट करपाक शकता। शिता फुडें मीठ। शीता फुडें मीठ अळणी। पेज। शिता फुडें पेज। तुमच्यो आनी कितें जापो आसा? सेम। शीता फुडें मीठ। मीठ। कंप्लीट करपाक शकता वाक्य तुमी। शिता फुडें मीठ। शिता फुडें मीठ। कितें आनीक एक शब्द आसा? खावपा जायना। मीठ खावप। मीठ। शीता फुडें मीठ खावंक जायना। मीठ खावचें न्हय। शिता फुडें शिता आदी मीठ खावंक फावना। शिता आदी मीठ खावंक फावना। काका ह्या म्हणीचो अर्थ कितें? म्हणजे खंयचीय गोश्ट घडच्या पयलीं जालें म्हणून फावना। आनी खूब फावटी आमी टेन्शन घेवपाक लागता घडच्या। हय हय। आनी तेंय करूंक फावना अशे तरेन। करूंक फावना। पयलीं काम जाल्या उपरांत मागीर उलोवपाचें। तातूय म्हजें आनी डॅश। म्हाका म्हणना म्हाका खबर ना। तुजे तोंडूय म्हाजें। तोंडूय म्हाजें। दातूय म्हाजें आनी ओटूय म्हाजें। वाटूय म्हाजें। सारकें आसा ताई। दातूय म्हजें आनी ओटूय म्हजें ह्या म्हणीचो अर्थ कितें? म्हणजे तितलें म्हाका कळना रे। तुमकां खबर आसतली? म्हाजें। वाटूय म्हाजें। वाटूय म्हाजें। सारकी जाप आसा। दातूय म्हजें आनी ओटूय म्हजें ह्या म्हणीचो अर्थ कितें? लायक आतां तूं कोणाक सपोर्ट करूंक येना, लायक समज तुजे फ्रेंड दोनूय तुजे फ्रेंड आनी तूं खंयच्या सिट्युएशनाक कोणाक सपोर्ट करता, इट्स लायक दॅट। माय गोवा नेटवर्कचे वतीन तुमकां सगळ्यांक परत एकदां येवकार। तुम्ही पळयतात मन कोंकणीचो दुसरो भाग, कोंकणी शब्दांचो खेळ। आयज आमी उलयतलीं उतराक उतराचेर। इंग्लिशीन ताका आमी सिनोनिम्स म्हणटात। माधवीबाई सरदेसाय हांच्यांनी ताका समान अर्थताय म्हटला। तर उतराक उतरां, सिनोनिम्स, समान अर्थताय ह्या सगळ्यांचो अर्थ कितें? मन कोंकणीच्या 3ऱ्या एपिसोडांत आमी टायर्ड हें उतर घेतलेलें। टायर्ड ह्या उतराक कितलींशींच उतरां कोंकणीन कळटात। पुरो जावप, थकलां, जाम जावप अशे तरेन 2-3 उतरांक जेन्ना तोच समान अर्थ आसता
तेन्ना त्या उतरांक समानार्थी उतरां अशें म्हणटात. आयज असली 5 समानार्थी उतरां आमी पळयतली. आयचें पयलें समानार्थी उतर म्हणल्यार ऊस, शुगरकेन. ताका बार्देज म्हालान ऊस म्हणटात, पूण ह्याच उतराक काणकोण म्हालान एक वेगळें उतर कळटा, तें म्हणल्यार कोबू. ऊसाचो रोस, कोबवाचो रोस ही दोनूय उतरां वेगळीं आसली तरी तांचो अर्थ एकूच आसता, शुगरकेन ज्यूस. आयचें दुसरें उतर हे वटेन. हे वटेन ह्या उतराक लेगीत कितलींशींच उतरां कळटात. ह्योशीन, ह्योटेन, ह्या ओद्दान ह्या सगळ्या उतरांचो अर्थ तोच उरता, दिस वे, हे वटेन. आयचें तिसरें समानार्थी उतर बेजार जावप. बेजार जावप म्हणल्यार टू गेट इरिटेटेड. आतां हाका लेगीत कोंकणीन कितलींशींच उतरां कळटात, जशें पिकार जावप, आबालार जावप. अशे तरेन बेजार जावप ह्या उतराक ही उतरां लेगीत आमी वापरपाक शकतात. चवथें समानार्थी उतर भित्रो. जो कोण भियेता ताका आमी भित्रो म्हणटा. भित्रो ह्या उतराक लेगीत जायतीं उतरां आसात. भिवकुरो, भिवकुटो, कापरो, भिजूड ही उतरां लेगीत आमी वापरपाक शकतात. आयचें 5वें समानार्थी उतर समजलें, अंडरस्टूड. हाका लेगीत जायतीं उतरां आसात, जशें कळ्ळें, गोमलें, लक्षांत आयलें. अशे तरेन ही उतरां आमी वापरपाक शकतात. समानार्थतायेचेर भर घालपी जायतीं पुस्तकां आमकां कोंकणीन मेळटा. देखीक देवनागरीन लिपयेन बरयल्लो राजहंसाचो कोंकणी अभ्यासकोश वा रोमी लिपयेन बरयल्लो दालगाद कोंकणी अकादमीचो उतराक उतरां सारकेलें पुस्तक. ही पुस्तकां वाचून आमी आमच्या उतरावळी गिरेस्त करपाक शकतात. तर मेळुया मन कोंकणीच्या फुडल्या एपिसोडान. कोंकणी शिकुया, स्वता गिरेस्त करुया आनी सदांच दवरुया मन कोंकणी.